पयलीं म्हणजे जो स्टेटमेंट ताणें दिला की आपल्या कांयच खबर ना, मुख्यमंत्री येता तो पयलीं म्हणजे सगळें विसरलो अशें म्हाका दिसता. मंत्री आसतकी अशें नरोवा करप बरोबर न्हय. पयलो स्टेटमेंट ताजो मंत्री जाले बरोबर ज्यो जमनी आसा त्यो सगळ्यो एसटीच्यो जमनी आसा त्यो एसटीच्या नांवार आपूण करतलो अशें ताणी ती नोंद आसा आनी त्या खातीर ताची सर्वे चालू जाल्या. ही सर्वे करता आसतना ह्या मनशाक खबर ना की थंय मेळावली हातूंत तांचे लोक आसा म्हणून. हें बरोबर न्हय. हें दोळे झाकून काम केल्ल्याचें गणीत अशें म्हाका दिसपाक लागलां. दुसऱ्या लोकांक पिशें करचें न्हय कोणीच. जें सत्य आसा कापासतात जाल्यार कॅबिनेटल्यान भायर सर किंवा कॅबिनेटांतूच रावन त्या लोकांक आदार दी. तेही तुमी करना. हें बरोबर न्हय. आज सबंद गोंयांत जागृताय जाल्ली आसा की हे लोक हे भुमिपुत्र आसा. मागीर ते समाज खंयचो आसूं, भुमिपुत्र हे भुमिपुत्र. ज्या कसेल ज्यांनी ही जमीन कसल्या, ज्यांनी ही शेतां बागायती उबे केल्या तांकां त्या जमिनीचो हक्क तांकां मेळपाकूच जाय आनी त्या जमनीचो हक्क दिता आसतना तांकां त्यो सगळ्यो तांच्या नांवारूय करून दिवपाक जाय आनी हें डिसिजन एसटी डिपार्टमेंटान घेवपाची आवश्यकता आसा. तें मैदान सोडून पळ काडप म्हणटा हेका. असले धंदे सद्या काही कॅबिनेट मिनिस्टर करता. हें बरोबर न्हय. हांव परत एकदां फूल सपोर्ट म्हजो दाखोवयतां की जें आंदोलन उबें करता तांच्या आंदोलना बरोबर मगो पक्ष आनी सुनील ढवळीकर